सुरवातेक आमी गीत घेवया A10 देवा मुखार उबो रावच्याक A10. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोतल्या फावो कोणा फावून आसतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावून आसतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. भावन भयणो, पावन नासतना देवान आमकां जिवी दवरल्यात. खुशाल जावया, खुशाल जावया. देवा उतर आमच्या काळजान पडटा आनी देवान खुशाल जावया. देवान आमच्या हातान एक चावी दिल्या. कसली चावी? बागेवनपणाची चावी. ती चावी म्हणल्यार एकामेकाक बोगसूंक. आनी ही बागेवनपणाची चावी घेवन आमच्यांनी दुसऱ्याक बोगसून बागेवन जावं येता. ओ ही बागेवनपणाची चावी घेवन बोगसणे दिनासतना आमच्यांनी हेमकोणाची वाट धरूं येता. आयज आख्ख्या मनशा कुळाक बोगसणी दिवंक आनी बोगसणी घेवंक आमकां कृपा दी. तशें मीस आख्खी पोरची खातीर आमी भेटयता. दुकान आसल्यांक, पिडेन आसल्यांक, जिवितान सांडलोल्यांक, रागान, दुयेसान, वडपणान, गर्वान, संवसाराच्या देवसराच्या पातकाच्या पावलांनी चेतल्यांक दुनिया तुज्या बागेवनपणाची वाट दाखय. तुज्या बागेवनपणान आमकां चलय म्हूण तुजे खातीर माग, तुज्या कुटुंबा खातीर माग. हें देवाचें उतर आयकतल्यांक, हे मीस पळयतल्यां खातीरूय आमी भागवतान आनी भक्तीन मागता. आनी जायती फावटी दुसऱ्या बोगसूंक, दुसऱ्या लागीं बोगसणें मागूंक आमी चुकल्या. दुनिया आमची काकूत कर. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. देवाक कारगां दिवया, दिनवासूया, खुशाल जावया. कित्याक हो देव आमच्या सांगाताक आसा आनी आमी ह्या देवा सांगाताक आसा. देखून मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा सोर वस्तूंच्या रुसणारा आणि सांभाळणारा, आमची तुजी दयाळ दिश घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करूंक आनी तुजें भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं तो खरो दिव. तुजी सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चोची येता, राजवत चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसतात. सूत घेता ताचो सोरेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक तांच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बुगोस, आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बुगसतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्या सोरेस्पोरा लागीं काकलूत कशी मागूया जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसणे ताच्यान कशें मागूं जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग दवरून रावता, तर ताच्या पातकाचे बोगसणे कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मोरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. बोवरत्या देवाच्या कोरोराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग सगली म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकुट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. तोच क्रोध सोदां उरतलो तसलो न्हय. तूं सोदांकाळ राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. प्रितुमे पोरोस जितलो उंच उंच आसा तितलो वोळ ताची भोक्ती करतल्यान तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्मूत जेतलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो
आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत मुणगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार सर्वेस्पराचे व्हड नांव गाजोया सोय सोयकाराचे नारे सादोया सोय 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 सर्वेस्परा आमचो मोकितलो तुवें केला सोय 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 सर्वेस्परा जेजू वरवीं आतां तूं उलयता सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दितां हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात सर्वेस्पराचे व्हड नांव गाजोया सोय सोयकाराचे नारे सादोया सोय 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 सर्वेस्परा आमचो मोकितलो तुवें केला सोय 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 सर्वेस्परा जेजू वरवीं आतां तूं उलयता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणे सायबा कितले बावडी म्हज्या भावान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका बोगसीचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 ते उपरांत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचे राज हिशोब करूंक कोतूस 10,000 ताळेन रीण आसल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हाता पांये पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तुकूच काडून मातसो राव सगळें तुजें रीण हांव फारीक करतां चाकराचे चुचुरे धरून दुनियान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें हो चाकोर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो ताणें म्हळें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तुकोस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतां तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक कर सोर ताणें ताका बणकोणीन घालो हें घडलें पळोवन ताचे बरोबर चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें ताणें आपल्या दोनयाक कळीत केलें तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हळें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली रागा बरी सावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कासाबाच्या हातान घालो तुमी चोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काजंतान भोगशिना जशें जाल्यार
तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावनान भयणो, सुरवातेक हांवें म्हणला ते भाशेन बागेवनपणाची चावी म्हळ्यार बोगसणे. ही चावी आमचे लागीं दिल्ली आसा. ही चावी घेवन आमी जिवप म्हळ्यार बागेवनपणान आमी जिवप. भावानो भयणो, बोगसणे दिवंक आनी घेवंक भोव आगोड. मनशाची सैम बोगसणे दिवपाचें न्हय. मनशाची सैम तुवें म्हजेर एक मारलें, हांव तुजेर दोन चडयतलो. तुवें म्हजें इतलेंच पिड्यार केलें, हांव तुजें सगळेंच पिड्यार करतलो. तुवें म्हजो एक हात इंजर्ड केलो, हांव तुजे दोनूच हात कातरतलो. हें मनशाची सैम. आनी ह्या मनशाच्या सैमान बागेवनपण जोडूंक आमी शकना. बागेवनपण देवाचें देणें. म्हणून बागेवनपण जोडटलो जाल्यार ज्या मनशाच्या जिवितान बोगसणें ना तो क्रिस्तांव न्हय. जो मनीस बोगसणें दिवंक आनी घेवंक नको तो क्रिस्ताचो न्हय. तो घोडे देंवचाराचो, तो घोडे संवसाराचो, तो घोडे पातकाचो. पूण जो मनीस बोगसणें दिवंक जाणा आनी बोगसणें घेवंक जाणा तो जेजू क्रिस्ताचो. पावून हे वेळार म्हाका उडगास येता 23 जानेवारी 1999 वर्साक ओरिसा हांगासर एक घडणी घडली. कितें घडणी ती? ग्रॅम स्टेन हो ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज आपले फामिली घेवन ओरिसा ह्या गांवांत आयलो. आनीक हे गांवांत जायतो लोक आसलो. कोड फुटलेले, तांकां कोण पळयनासलो. ताचे कोणूच न्हय ते, पूण ह्या मनशांक कोण पळयनासलो. घरान वाटेर सोडलेले, दुयेंस पिडेस कोणाक नाका आसले. असल्या मनशाची ग्रॅम स्टेन आपल्या कुटुंबा सांगाता सेवा करी. एका दिसाक 23 जानेवारी 1999 वर्साक एक भिराकूळ घडणी घडली. ग्रॅम स्टेन आनी ताचे दोग पूत फिलीप आनी तिमोथी ह्या आपल्या वाहनान कारान न्हिदलेले आसतना रातची भिराकूळ घडणी काळोखाची घडणी काळोखाच्या मनशांनी केली. कितें केलो? तांचे काराक तसो उजो घातलो. आनी ग्रॅम ताचे दोगूय पूत फिलीप आनी तिमोथी ह्या व्हडवडून लासून जिवेस तांकां लासून मारले. ही भिराकूळ घडणी आख्ख्या सगळ्याक पसरली. दारा सिंग म्हणटात त्या लिडरान आनी ताच्या दुसऱ्या वांगड्यांनी ही घडणी आदारली. अशे वेळार ताची बायल कितें म्हणटा? जेजूच्या नांवान तांकां हांव बक्षितां. आनीक ह्या मनशां खातीर हांव मागतां. कितें मागतां? अशे मनशांक अशें कृत्यां करूंक दुनिया निर्मू नाका म्हूण. पावन भयणो, हें आमचें बागेवनपण. क्रिस्तांवाचें बागेवनपण बोगसणें क्रिस्ताचें जिवीत. आनी जाच्या जिवितान क्रिस्त ना तो क्रिस्तांव न्हय. जाच्या जिवितान जेजू क्रिस्त ना ताच्यांनी जेजू क्रिस्ताक दिवंक जायना. म्हणटकूच आयचो सेवा धर्म, आयचीं वाचपां आमकां कितें सांगतात? कितें सांगतात? बोगसणें दी, बोगसणें दी. तुका वायट करतल्यांक बोगसणें दी आनी देवूय तुका बक्षितलो. देवूय तुका बक्षितलो. भावन भयणो, आमी बक्षितां तेन्ना देवाची भुरगीं. जेन्ना आमी बोगसणें दिना तेन्ना आमी सैतानाचे दूत. मागीर तो कोणूय जावं. If you are not forgiving and if you do not have the forgiveness, you belong to the evil power. You belong and you are following the darkness. बोगसणें दिवप म्हळ्यार आमी देवाची. हें आमकां जुवाची पयली चीट 1 John chapter 3 verse 2. When we are forgiving,
वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाची म्हणून आमकां उलो करता. भावन भयणो, कितें घेवन हे संवसारांत आमी आयल्या? दर एक मनीस येता आसतना 4 वस्तू आमचे दोतोनूय आमकां मेळटात. ते म्हणल्यार पयली वस्त, एक दिसा हांव मरतलो. केन्ना हांव नको, खंय हांव नको, कशें हांव नको, आय डू नॉट एनीथींग, बट वन डे आय वील डाय. आनी हांव मरतलो जाल्यार दुसरेय बी मरतले. हांवें कांयच हाडलें ना आनी हांव कांयच सोदचें ना. Job chapter 1 verse 20 and 21. Naked I come and naked I will go back to God. विंगडो वायल्लो, विंगडो हांव वेतलो. पूण पयली वस्त आमी मरतले. दुसरें, आमची झट्टी जातली. इवन तुवें एक उतर उलयला ताची तुका झट्टी रावता. हांव सुटलो. हे संवसाराचे कायदे मुखार तूं मागेवूंक जायत. पूण देवाच्या बुकार एक एकट्याची पातकां, एक एकट्याची झट्टी जातली म्हूण आमकां सांगलें. आनी ही झट्टी जाल्या उपरांत हें कोण? वो सर्ग, हें तुका रावता. बाबणो, एकुडे काणयो जायत. कोणें पयला सर्ग, कोणें पयला हें कोण? ना, these are reality. If you believe in Jesus Christ, this is a reality. हें कोणें सांगलें स्वर्ग आसा म्हूण? जेजू क्रिस्तान जो स्वर्ग आनी संवसार दोनी ताणें आमकां सांगलें. आनी ताणें आमकां ही स्वर्गीची वाट दाखयली. आमी भोगसणी दिवची आनी भोगसणी घेवची. कित्याक जेजू खुर्सार मारता आसतना कितें घडलें? जेजू सगळें भोगशिली. लूक चॅप्टर 23 वर्स 33 म्हणटा ते भाशेन, फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो वॉट दे आर डुईंग. बाबा तांकां बोगूस, ती नकळो कितें करता ती. हें तर म्हणलेलें जाल्यार, आनी आय फील दॅट तसो जायतो लोक हांगासर येता, जायतो लोक फोन करून सांगता, फादर अशें अशें घडलें. पूण हे सगळ्या लोकांक म्हजें एकूच हें, फॉरगिव एंड प्रे. भावांनो आनी भयणीनो, भोगसणें हें एक व्हडलें धारजणें. भोगसणें एक व्हडलें वखद. आनी जायते मिरेकल्स, जायची विचित्र देवाची विजिबीत हांवें पळयल्यात. भोगसणें दिलां तांचे कडल्यान. तूं जर भोगसणें दिवची, तुका आनीक दुसऱ्या वखदाची गरज ना. तूं भोगसणें ना दिवची, तुका झेम पडची ना. तूं भोगसणें दिवची ना दिवची, कितली गिरेस्काय दांत उलत आसूं, always you will be sad and sad and sad, and you are not living. Those who are not forgiving, they are not living, but they are suffering. भोगसणें दिवप, बरी झेम पडप. भोगसणें दिवप, खुशालकाय वाडप. भोगसणें दिवप, देवा बरोबर तूं यात्रा करप. भावन भयणो, भोगसणें दिवंक जायते फावटी आवड लागता. जायते आयज आमच्या घरांनी अदीक वयर सकयल जाता. दोग मनीस एकट्यान जेवपाक शकना. कित्याक? आमी भोगसणें दिवंक सोदिना. आमचे कडेन भोगसणें ना, आमी भोगसणें कशें दितले? गो आनी बायल एकट्यान जेवंक शकना. जी गो आनी बायल भोगसणें दिवंक शकता, ते एकोटान जेवंक शकता. कसली परिस्थिती आसूं, भोगसण्यांक बाबणो एक व्हडलो मान आनी सन्मान आसा. जायते जाणां अशें बी म्हणलेलें हांवें आयकलां, ताका हांव कित्याक भोगसूं? ताका जाय जाल्यार ताका म्हजे पांय पडूं दी. ना भावन भयणो, हें देवाचें उतर न्हय, हें सैतानाचें उतर. भोगसणें दिता, कित्याक भोगसणें दिवची? देखीक एग्जाम्पल धरुया. हे म्हज्या हातांनी हांवें इंगडे घेतले, कोळशे घेतले उजो सारको, आनी ह्या हातांनी कोळशे घेतले आनी दुसऱ्याच्या हातान दिवंक हांव सोदतां. कितें जातलें? पयले हे इंगळे, एक कोळशे पळय म्हणटा उजो पळय आसा, पयलो म्हजे हात उलपतले. हांव नको दुसऱ्याचे हात कितले उलपतले ते हांव नको. पूण हांव दिता तेन्ना पयले म्हजे हात उलपतले, हांव लासतलो, दुसरो ते घेयत वो ना घेयत. जेन्ना आमी भोगसणें दिनासतना रावता, फर्स्ट तूं तुकाच कोश्टवता. यू आर बर्निंग, यू आर सफरींग, यू आर डिस्ट्रॉयींग युअर सेल्फ. देखून दुसऱ्याच्या हातान कोळशे दिवचे पयलीं सोकलाक उडयते आनी जेजूच्या नांवान भोगसणें दी. जेजू तुज्या नांवान हे भावाक, हे भयणीक हांव बक्षितां अशें तर म्हणत
एक कोळशे सकलाक पडले तुय सालबार जालो आनी दुसरेय सालबार जातले देखून बोगसणे दिवंक पयले दुसऱ्याक उजो दिनाकाय दुसऱ्याक एसीड दिनाकाय दुसरी वस्त बोगसणे दिवंक बाबडो सायदी बावडी हांवें कितें केलां हांव बरो तो पाड पडलेलो तो खोटो दुसरें एग्जाम्पल हांव दिवंक सोदतां तें म्हणल्यार आमी गाडयो चलयता आसतना सदांच आमी आमचे दावे वाटेन चलयता कोणूय म्हाका दिसना आमच्या इंडियेन उजवे वाटेन चलयता आमी सगळीं दावे वाटेन वेता तूं तुजी मोटरसायकल घेवन दावे वाटेन वेतालो आनी तुजे मुखार एक व्हडली NP गाडी व्हडली गाडी हेवी व्हेकल येता तुजे वाटेन येता कितें कोत्तलो हांव सारको आसा तो रॉंग आसा देखून तुजी स्कूटर व्हरून ताचे गाडेपणांत तूं घालतलो वो तूं आनी खंयच्या वचून तुजो जीव वाटयतलो म्हाका दिसता पिसो आहा तो कडेन थिंगा रावत पूण शाणो आसा तो मनीस दुसरे वाटेन वेतलो आनी आपलो जीव साल्वार करतलो ताचे चुकीक लागून हांव कित्याक मरूं जाय जाणां बोगसणे दिनात म्हणटरी तुजी गाडी तूं सारको आहा खरो पूण तुजो जीव सांबाळ करूंक तुवें केन्ना दुसरी वाट धरूंक जाय तुजी जीव सांबाळ करूंक केन्ना गोडी खालती काय ताची चूक जाय ती पूण तुवें सॉरी म्हणलें हातूंत तुकाय शांती मेळटा हांवें एक होमवर्क दिवंक सोदतां तो हो जाय जाणांचो राग आसा आमकां कितलीं वर्सां जालीं हो उजो घेवन आसा आमी नको आयज घडटा जाल्यार देवा उतर आयक आनी थोडो वेळ नियाळ कर हे सगळ्या मनशाची नांवां बरय जाणें तुका दुखयला तांची नांवां बरय दुसरें केन्ना माग ह्या मनशां खातीर हे तुज्या इश्टां खातीर ह्या दुस्मानां खातीर माग आनी तुका दुखयला तांचे खातीर माग आनी तिसरें एक पावल फुडें मार बागयणपणाचें पावल तें केन्ना घडये फोन कर कितें बर्थडे आसूं येता फेस्त आसूं येता खरें लूट हात दिवन त्या मनशाक हात दी एक आसो दी हांव जाणा रिसंटली एक मनीस आयिल्लो फादर 12 वर्सां जालीं हांव उलयनासलो आनी 12 वर्सां हो मनीस म्हाका न्हिदोंक दिनासलो त्या मनशाचें नांव कोणें तरी हांवें दुसऱ्या मनशाची सवय म्हाका तिळक येताली त्या मनशाचें कितें तरी हांवें आयकलें म्हजे भितर रोगत शिजतालें आनी हांव म्हाकाच कुश्टवतालो पूण रिसंटली हांवें ताका भोगशिलो तांगेर गेलो हांव ताका विश केली आनी त्या दिसा तावन म्हाका बरी झेम पडली आनी हांव खुशाल आसा ही ती बागयणपणाची चावी आमी चलूंक दोनी आमकां आशिर्वाद दी तुज्या पावलांनी आमची पावलां चलय म्हूण ह्या मिसान वांटो घेता आसतना आख्ख्या मनीसकुळाक रागान क्रोधान जियेतल्या मनशांक बोगसणे दिवन सुखा समाधानान जिवंक आशिर्वाद दी म्हूण मागुया देवाची भुरगीं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतली बोगसणे दिवन जियेतली हे वेळार हो आमचो बाबाक सत मानतांतल्यान उच्चारूंक आमी तयार जावया सत मानता देवाक सोर पृथ्वीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांभवलो आंकवार मारी तायेन जल्मलो पोंस लेकाल ताणें खूस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पृथ्वीदार देवा बापाच्या उसऱ्याक बसला जिवितांची व्या मेल्यांची मजबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासण्याचें जिवीत आमेन भाव भयणीनो बोगसणे मागूंक आनी बोगसणे दिवंक खालती काय जाय देवा भशेन देवाचें मोन जाय देवाची शिकोवण आनी देवाची पावलां आमची करूंक जाय हें देणे आमकां फावो कर म्हूण ही मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावन बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया
भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाड विवाड जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत संधान करूंक सोदिनांत तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसोणें ना जावन घायाल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत आमच्या जोण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 8 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतोल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत सर्वेस्परा सगळ्या भावा आनी भयणीक तुका समर्पिता. दुखवलोल्यांक सांडलोल्यांक रागान द्वेसान चेतल्यांक के भाशेन हे वेळार हॉस्पिटलान आसात, घरांनी क्वॉरंटायन केल्लीं आसात, जांच्या घरांनी मरण आसा, कोणी भिरांत आसा, जिवितांतलो सगळो संतोश पयस चल्ला, जावं ड्रग्स सोरो दुस्मानकाय गर्व आपलेपणान वेंग मारून आसात, दोनी आमकां तुजें बळ दी. हे वेळार ओगीच रावन तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुजे घरान आसात तांचे खातीर माग. जी परिस्थिती तूं फुडो करताय ती परिस्थिती देवाक उबार. दोयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत तूं काकुस्सार देव, तूं मोगाळ देव, तूं विस्वासी देव, तूं सासणाचो देव. दुनिया ही मागणी, ही गोरजो, हे प्रश्न आनी हे रोडणे आनी विलाप तुजी पोरजेचो तूं आयकून घे आनी म्हजे पोरजेक तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी भोर म्हूण मागता. तूं जशी येता राजूच उलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. गीत घेवया C22 माफी मागता शांती दिता. C22. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विंगू म्हजी उमणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विंगू म्हजी उमणी करूंक येता. बाबुयनीचो रागतो नासाय हे पिटोनी नाबाक तुका हांगास तूं वूड तुजी दाना पयली
शांती करूंक तूं म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दोन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांची सोडूणीक उपकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, तुमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणीचे देवा, सोर काळी आनी सोरताय क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडूंक हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलोली कूड, यादनिकी राजकूड आनी पवित्र रास तुजी खाशा पोरसां सावूंक आपयल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुबां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचीत उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यान. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पूर तूं, सुर्गानी संसार बोलो तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुचूंक विच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची भासो समर्पणची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोळेचें रगत. पातकांची बोगसणें मेळच्याक तुमची वासत आनी समेस मनशां वासत तें वारवतलें. हें म्हजें अवघड आसा करात. वार्ताचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कुणा रगत शिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापान सगळी याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः शिवणपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची, एमीस पळयतल्यांची, बाबातान हे देवाचें उतर आयकतल्यांची काकूत कर. पिडेन एकसुरी वाटसुरी जिवितांत साडल्यान तांचें जिवीत सगळेंच दुखाचें चारूय वाठांनी प्रश्नाची जाला. तांकां दोनया तुजो सांगात आनी तुजें समाधान दी म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, भाग्यून तुजे तिचे पोती बरोबर, भाग्यून धर्मदान सूर खाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्यांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याची सुता पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भावना भयणो, देवपण आमच्या बोगसड्यान आसा, कुशालकाय आमच्या बोगसड्यान आसा आनी जिवीत सुभां जिवीत आमच्या बोगसड्यान आसा. खंयचोय कुडीचो बागान जंय ऑक्सिडायड रोगत तर पावना तो बाग कुसता आनी जायते फावटी कॅन्सर जाता म्हणटात. खंयच्या मनानूय बी हें बोगसणें राग द्वेस वाडपण गर्व आसा थंय कुशालकाय ना. देखून झिजून आमी दर दिसाक आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमचे चुकल्यांक बुक्षिता, तेन्ना बऱ्यांतलें बरें वखद आमी घेवंक पावता. दोनूय हें आमकां दी, आमचे चुकल्यांक भोगसूंक कृपा दी म्हूण जेजून शिकयलें मागणें भावातान आनीक खऱ्या बोगसणें दिवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोंडारा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उद्रेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांदी सुटूय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या क्रिस्ता आत्म्याच्या दुर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे हिनयपणचे पळय सुवेच्या बाबा तुजे दीस घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता सासण्याच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. बाबणो तुमी जे मनशां सांगात्याक आसात तांकां कुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो शिशू आमचो बरवसो. ताणें आमकां बोक्सूंक शिकयली. ताका घेता हांव, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जेता ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुम्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान जियोंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
गीत घेवया D9 एक तुजी आज्ञा आमकां D9. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बाबान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बाबाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमचे बापा, जेजूचे मांस रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांक तशी कुडीन आमी भोगूस करूं आनी अशें आमचें जिवीत न्हय भोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्वदेव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोगसण दिवन आनी बोगसणे घेवन कुशाल जियात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरो बुको. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वाट करतोल्या बोगसुया. दुस्मानांक फीक मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो